कारापूर कोळशांकात या गावात रावपी वासंती सालेरकार या बायलेक शॉक लागून दुबावीत मरण आयिल्ले। ह्या नादी लेगीत तिचेर अशेच जीवघेणे हल्ले जाल्यात खंय। हे मरण सैमीक न्हय तर हो घातपात। वासंती फक्त लँड माफियाचे बळी जाल्या असो दुबाव गाकुवेत आनी समाज वावुरप्यान उक्तायत। या घडणुकेचो निषेध करपाक आनी सरकाराचे दोळे उक्ते करपाक वासंतीच्या घरा कडल्यान ते दिवचलच्या पुलीस स्टेशना मेरेन मशाल मोर्चा काडपाची शिटकावणी गाकुवेत आनी समाज वावुरप्यांनी दिल्या। कारापूर कोळशाकात ह्या गावात रावपी वासंती सालेलकार ह्या बायलेक शॉक लागून दुबावीत मरण आयिल्ले। मात हातूंत घातपात आसतलो आनी हो लँड माफियांचो बळी आसा असो दुबाव गाकुवेत आनी समाज वावुरप्यांनी उक्तायला। वासंतीचे जमनी खातीर बऱ्योच खटपटी चालू आशिल्ल्यो। ह्याच दिसांनी तिचेर 2 फावटी जीवघेणे हल्ले लेगीत जाल्या खंय। ते खातीर तिणें कांय NGO कडल्यान मदत घेतिल्ली, पूण तिका सरकारा कडल्यान कसलीच मदत मेळूंक ना। हे सगळे आदिवासींच्यो जमनी बळकावपाचे एक मोठे षडयंत्र आसा। हाजोच निषेध करपाक आनी सरकाराचे दोळे उक्ते करपाक येता ते आयतारा मरण आयिल्ल्या वासंतीच्या घरा कडल्यान ते दिवचलच्या पुलीस स्टेशना मेरेन हो मशाल मोर्चा काडटले असो निर्णय गाकुवेद सयत समाज वावुरप्यांनी घेतला। वासंती सालेलकरांचे त्रास जे काही समाज घटकांनी दिला, काही कॅपिटलिस्टांनी दिला, ताची इन्क्वायरी जावंक जाय। जो कोण त्रास करतालो, जे कोणी अटॅक तिचेर पयलीं केल्ली तांकां अरेस्टूय जावंक जाय। आणि ह्या घटनेचो निषेध म्हणून आमी वासंतीच्या घरा कडल्यान ती बिचोले पुलीस स्टेशन, आमी अख्खे गोंयभरचे आमचे जे एक्टिविस्ट आसात तांकां उलो मारता, जेंकां दिसता की गोंय आमचें उरपाक जाय, साबूत उरपाक जाय, अशा लोकांक उलो मारता इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज की तुमी येवचे। आमी एक मशाल मोर्चा वासंती सालेलकरांच्या घरा कडल्यान ती पुलीस स्टेशन, बिचोले पुलीस स्टेशन आमी प्लॅन आउट करता। आमी सरकाराक इतलेंच सांगूंक सोदता की आमचो मोर्चा तुमकां जाग हाडपाक आसतलो की खंय तरी दिसता की सरकार न्हिदलेलें आसा आनी हे भूमाफिया जे गोंयांत जे चल्लां पळय प्रकरणां, आयज डेली आमकां एक इन्सिडंट पळोवंक मेळटा। कोणाचेर अटॅक जाता, कोणाची मर्डर जाता आनी कोणाचेर सस्पिशियस डेथ जाता। हे खंय तरी फुल स्टॉप पडोवंक जाय आनी हे जर फुल स्टॉप पडटलो जाल्यार सरकाराक जाग हाडची पडटली। खरें तर जेन्ना एक बायल अशी गांवांतली किंवा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतली जेन्ना असो तिची अन्याय जाता जाल्यार ही पयली जबाबदारी उरता सरकाराची किंवा त्या लोकल MLAची। कितें म्हणून की बाबा रे ती झगडटा, तिचो कितें तरी अडचण आसा, तिका प्रोटेक्शन दिवपाची। तिचेर टोटल 3 वेळा अटॅक जाले। एक तर तिच्या पांयाचेर सुर्य मारून तिचे रक्तबंबाळ केल्लो, कुडके उडयल्ले। एक तर तिच्या पांयाचेर हाताचेर रॉड मारून तिका मोडलेली आसा आनी एक तर तिचे स्कूटर तिका मोडून उडयल्ली आसा। तिच्या घराचेर दीस रात गुंडा भोंवतात आनी तिका रातची दारां धोडयतात, म्हणून तिणें कदाचित ती लोखणाची दारां ती यूज केली आसतली। सो इतलें सगळें घडलां आसा आनी वेळोवेळी तिणें वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी कंप्लेन्स केल्ली आसा। आतां इतलें घडटा आसून सुद्दां हे सरकार आनी हे स्थानीक प्रशासन तिका कांय सपोर्ट मेळना। आनी पयर तिची भयण जी हितूंतल्यान काल्या निमित्तान आपल्या दुसरे भयणी कडेन गेली, ताचो फायदो घेवन ह्या गुंडांनी तिचेर अटॅक केला आसतलो हें सारकें आमकां 100% दिसता। फाटली पार्श्वभूमी पळयत आनी जमनीचो इशू पळयत जाल्यार हो तिचो घातपात केला अशें आमकां दिसता। स्टेटमेंट दिया, हांकां दाखोवन दिया की हे असले उपकार चले ना, हे आमचे गोंयकारांचेर, आमच्या फुडच्या पिढयेचेर, आमच्या जमनीचेर, आमच्या वातावरणाचेर हल्लो केल्लो आहा ह्या BJP पार्टीन। हे मरण, वासंतीचें मरण, उमाकांत खोटाचें मरण, क्लियर केसीस आसा पॉलिसीज गव्हर्नमेंटाच्यो, जाग्या रिलेटेड, फुल्ली तांकां इन्व्हेस्टमेंटाच्या नांवान गोंयच्यो जमनी विकपाच्यो, धंद्याक लावपाच्यो, हे सगळे प्रकरण। आनी ही मरणां जी गोंयांत जाता ती गव्हर्नमेंटाच्या फॉल्टी पॉलिसीक लागून, लँड रिलेटेड लागून। सरकारा कडेन मागता वासंती सालेलकराचे पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट इमिडिएटली रिलीज करचो। तुम्ही कितलेय सांगले नॅचरल डेथ, शॉक लागून मेली, मानपाक खूप कठीण जातले लोकांक। गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत।